तुमकां लोकसभा झगडपाची गरज कसली आशिल्ली? नॅशनल इलेक्शन तें. फाल्यां तुमचेर आर्ग्युमेंट जावपाक शकता की तुका कसली गरज आशिल्ली लोकसभा झगडपाक? तें नॅशनल इलेक्शन म्हणटा आमी मारली ना मतां तुमकां. पळय ती फक्त मतांचोच एक प्रश्न ना. आमी पर नॉर्थ गोवान तर आमी रिटेन केल्ली आहा मतां. सो व्हडलें हें ना. फक्त सावथ गोवान थंय तूं जाणा कशें जशें BJP रिलीजन यूज करता तशें सावथ गोवानूय रिलीजन यूज जालें 100%. ते कोणूच डिनाय करपाक शकना. हांगा हिंदू खत्रे में म्हणून BJP हें करता ते वटेन मायनॉरिटी खत्रे में म्हणून ते वटेन काँग्रेस आपान नाटक केलें आनी तेचो 100% आमकां मार बसलो. बट एज अ रेव्होल्युशनरी गोवन्स आमी जे लोकांक लागून काम करताले आमकां जाय आसलें की ह्याच आमच्याच गोंयकारांचे जे विशय आसा स्पेशली जमीन हो विशय आसा आनी आयडेंटिटी हो लोकसभेन पावपाक जाय म्हणून. कित्याक तो आजून मेरेन पावल्लो ना. आनी आमकां खबर आसा की खंयचीच दिल्ली पार्टी ना नॅशनल पार्टीचो रिप्रेझेंटेटीव हो विशय थंय वचोन मांडचो ना. कित्याक ते जर तो मांडीत थंय जाल्यार फाल्यां तेंचे जे हांगा देल्लीकार हांगा येता तेंचे जे फ्रेंड सर्कल येता नाजाल्यार तेंचे जे मिनिस्टर आनी पॉलिटिशियन जे येता जमीन घेवपाक हांगा तांकां जमीन घेवपाक मेळची ना. सो ते केन्नाच मांडचे ना हें आमकां दिसलें. पूण लोकांक दिसलें की आमी वचोन करतले कितें. ते 120 वर्सां कोण न्हिदलेलो आहा तेका हाडया आनी तेका मतां मारया म्हणून लोकांनी प्रिफर केलें. ना जाल्यार कोण 20 वर्सां राजकारणानूच ना तेका हाडून मतां मारया म्हणून लोकांनी प्रिफर केलें. सो ही परिस्थिती जेन्ना जाता तेन्ना एज अ हार्डकोर गोंयकार आनी इतलें काम सॅक्रिफायस करून येयल्ले आमची येदी व्हडली आमची जी टीम आसा आमी सगळे हर्ट जाले. 100% वी वर हर्ट. आमच्या मनाक लागलें कित्याक आमी खंयसरूच सेटींग ना करतना कोणा कडल्यान एक्स्टॉर्शन ना करतना ना तो बिल्डर जावं ना कॅसिनो लॉबी जावं ना आनी कोण हेंच्या कडल्यान पयशे ना घेतना आमी इलेक्शन कंटेस्ट केलें. आमकां जर फक्त पॉलिटिक्सूच करपाक जाय जाल्यार सगळ्यां कडल्यान पयशांची ऑफरी आमकां आसले. ते बाकीचे करता तशें आमीय करपा पूण आमी आमच्या आयडियोलॉजीचेर प्रिंसिपलाचेर आमी ठाम रावले आनी आमी प्रावडली तें इलेक्शन कंटेस्ट केलें. लोकांनी कितें दिलें पळय तें आमी मान्य केलें आनी तेजेर आमी इंट्रोस्पेक्शन केलें की आतां आमकां कितें करपाक जाय.